फिल्मी स्टायलीन भांगर चोरपी गँग मडगांवां एक्टिव्ह जाला। आख्या राम मंदिरा लागसार एके बायलेचे मंगळसूत्र दिसा उजवाडे फारायले। दोग चोर ड्यूक बायक घेवन आयले आनी एकल्यान शांती जलोराच्या गळ्यांतले मंगळसूत्र फारायले। झटापटीत शांतीक मारय लागलो। सुमार 1,60,000चे मंगळसूत्र फारावन खंय चोर फुज्यो। राम मंदिर के पास हुआ जो मोटरसाइकिल लेके आया था, हेलमेट डाल के और खींच के लेके गया, धक्का मार के। क्या लेके गए? मंगलसूत्र। और कितना? 60 ग्राम का। कितना पैसा होता है उसका? 160। 1,60,000। और बाद में राम मंदिर के पास आया, खींचा मेरा मंगलसूत्र, फिर मैं गिर गया। वो मंगलसूत्र टूटा नहीं। तो फिर वो खींचा नीचे गिरा, फिर स्कूटर से मेरा सिर 3 बार ऐसा मारा। बाद में लेके गया। मैं आवाज करा, लेकिन वो टाइम को कौन भी नहीं थे। बाद में एक लोग सुना तो वो बाहर आई औरत। बाद में वो लोग गया स्कूटर लेके भागा। काकोड्या कोयरा विलेच्या प्लांटाक लोकांनी बावटो दाखयलो। प्लांटा विशीं घेतिल्ले जनसुनावणेंत मंगळारा विशयाचो निकाल लागलो। प्लांट आड थळाव्यांनी आवाज काडिल्लो ना। वो वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट कुडचडे, केपें, सांगे, धारबांदोडा आनी काणकोण तालुक्या खातीर म्हूण कुडचडेचो आमदार निलेश काब्रालान क्लियर केला। सालिगांवच्या प्लांटा भशेनूच गोंयांत 3 प्लांट येतात, तातूंतलो काकोडेचो दुसरो। सालिगांवच्या वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांटा उपरांत आता काकोड्या असलोच प्लांट येता। ह्या प्लांटांतल्यान लायट, गॅस, सारे असले बाय प्रॉडक्ट तयार जातात। काकोडा जाल्ले जनसुनावणेंत थंयचो वेस्ट मॅनेजमेंट प्लांट कसो आसतलो ताचेर लोकांक म्हायती दिली। हो आमचो सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट ट्रीटमेंट प्लांट जो येता, हो प्रकल्प जो येता, आज आमी स्पश्ट करून काकोडच्या लोकांक सांगला हो प्लांट कसो जातलो, कशे तरेन जातलो। ह्या हांगा काकोरा हे डंप सायटीर जो कचऱ्याचो दोंगर आसा हाचें रेमेडिएशन कशें जातलें हो काडून आमी हो प्रकल्प घालतले। म्हाका दिसता आज जे प्रेजेंटेशन जालां, जी दाखोवण जाल्या, हाच्या नंतर म्हाका दिसता कसलोसो दुबाव काकोडच्या लोकांच्या मनान उरला असो। प्रोजेक्टाक कोणेच विरोध केलो ना। ट्रान्सपरन्सीचो विशय आयिल्लो तो सोडयलो। Some issues which were raised by the public will be answered by the project proponent when the papers will be going to the Ministry of Environmental Affairs and Climate Change. The EC clearance for the project has to be given by the MOEF. I think the project will be sailing smoothly because all questions and queries which are raised by the public will be addressed by the project proponent. But only on the point of transparency of the project, not on the point of environmental hazards. So on that count, I should say that the there were no major issues on the point of environment. कुडचडे, सांगे, केपे, धारबांदोडा आणि काणकोणा खातीर हो प्लांट। गार्बेज प्लांटाचो विशय म्हज्या मतदारसंघात इतले दीस घुंवतालो आनी म्हज्या इलेक्शनाकूय मुद्दो केल्लो। आज हांगा हजारभर लोक येवन कित्याक हांवें अपील केलें लोकांक, जी गोष्टी कुचळा जावपा जाय विश्वास कोणा तरी दवरूंक पडटलो, कोणा तरी विश्वास दवरना कशें जातलें। आनी हांवें म्हाजो स्टँड क्लियरिफाय केला की हो गार्बेज प्लांट जो आसा हो जावपाक जाय। हांगा जी घाण आसा ती काडपाक जाय। हांव सरकाराक देव बरें करूं म्हणटा, पोल्युशन देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक जाग्यार तेणी हें पब्लीक हियरींग केलां। पब्लीक हियरींग ज्या जाग्यार करून दाखोवन दिला की हो जो आमचो निसर्गाचो सोंसारा कितलो वायट जाल्लो आसा तो एक गोष्ट क्लियर जाली। दुसरी गोष्ट जी आशिल्ली की हांवें क्लियर स्टँड घेतल्या की पयलींच्यान म्हजो स्टँड आसा की हो गार्बेज प्लांट जो येतलो हो फक्त 4 तालुका, एक तालुका केपें, एक सांगे, एक धारबांदोडा आनी दुसरें आसा तो काणकोण, हे 4 तालुका खातीर हो गार्बेज प्लांट। आनी म्हाका दिसता हे 4 तालुक्यांत गार्बेज जर सारकी काडली, निवड जर केली जाल्यार हो प्लांट 100 टन्स कितें तेच्या चड गार्बेज येतली। कुडचड्यारूच एकूच मतदारसंघात 35 टन जाता, तर केपें असले खुबशे 5 जे आसा ते गार्बेज कलेक्ट तरी हे जातले। साळगांवचे प्लांटाचे टेक्नॉलॉजी विशीं दुबाव ना, मात बीच बेल्टांत आसूनय प्लांटाचेर सरकाराची कंपनीक भरपाय आनी खर्चाचे इकॉनॉमिक्स थारायिल्ले तशें जुळना म्हूण आर्ग्युमेंट येता। काकोड्या सरकार आनी कंपनीचे हे गणित कशें कितें जुळटले तें मात अजून क्लियर ना। प्रुडंटा खातीर मयूर नायक। काणकोणा पोळ्यांत 2 गुड्स कॅरियर ट्रक आनी एका मिनी पिकअपाचो एक्सिडेंट।
एकलो गेलो. सोंपलो तो कारवारचो गौतम नाईक. 5 जाणांक मार लागला. तातूंतल्या 3 जाणांक मडगांव हॉस्पिटलांत शिफ्ट केल्यात. घेऊया एक ब्रेक.